कोकणी भाषा मंडळ गोय आयोजित स्तंभलेखन या व्याख्यानात या सगळ्या आमच्या देशातल्या आणि ही आम्हीच थांबवू शकतात. त्या खातीर योग्य अंतर पाळूया आणि कोरोनाचो संसर्ग टाळूया. मास्काच्या रूपान कोरोना धापूया, सगळ्यांक वाटावया, मनीसपण जपूया आणि कोरोनाचेर मात करूया. नेमांक पाळो दिवया, सुरक्षित राहूया आणि कोरोना हरवूया. सुरुवात करचे पयलीं कांय सुचोवण्यो. उपकार करून व्याख्यान सुरू असताना आपलो मायक तसोच व्हिडिओ म्यूट दवरचो. कार्यावळ चालू असताना कसलीच आडखळ जायनासतना आपले विचार व्याख्यात्याक तुमच्या मुखार मांडपाक मेळचे हाची नोंद घेवची. तशेंच स्तंभलेखन ह्या विशयाचेर तुमचे कसलेय प्रश्न आसत जाल्यार तुम्ही ते चॅट बॉक्सांत घालूं येता. आमकां वेळ मेळत तशे तुमचे प्रश्न आमी व्याख्यात्या मुखार मांडटली. कोकणी भाषा मंडळ कोविड काळान वेगवेगळे कार्यक्रम ऑनलाईन माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार राबयता आणि तातूंतलीच आनी एक कार्यावळ म्हळ्यार स्तंभलेखन. कॉलम म्हळ्यार स्तंभ, ज्या लेखनान नावासह व्यक्तिगत मतां आसता, अनुभव मांडतात आणि जे लेखन नियमित रूपान प्रकाशना खातीर बरयले वता ते स्तंभलेखन हे आमी सगळीच जाणा. लोककला, विज्ञान सारकेले स्तंभ आमकां खूब कितें शिकयता, एक वेगळो दृष्टिकोन दिता आणि त्याच खातीर हे व्याख्यान घडोवन हाडपाचे कोंकणी भाषा मंडळान येवजिला. स्तंभलेखन कशें आसचे हाजेर आमचे आयचे वक्ते उलोवप करतले. तुम्ही सगळ्यांनी हाजो आस्वाद घेवचो. आता हांव मागता कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांच्यांनी येवकाराचे उलोवप करचे. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन आयच्या ह्या व्याख्यानाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. 1962 वर्सा स्थापन जाल्ले कोंकणी भाषा मंडळ आयज मेरेन नित्य नेमान कोंकणी खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. कोंकणी साहित्य जावं, कोंकणी भास जावं किंवा कोंकणी समाज जावं, ह्या सगळ्या खातीर कोंकणी भाषा मंडळ वावर करत आसा आणि हे करता आसतना कोंकणी भाषा मंडळाक मेळ्ळा तो एका निश्ठावंत कार्यकर्त्याचो तशेंच निश्ठावंत सेवकांचो सांगात आणि तांची निश्ठा आनी तांचो वावर. म्हाका दिसता ह्याच निश्ठेक लागून आनी ह्याच कार्यकर्त्यांच्या निस्वार्थी सेवेक लागून कोरोना सारको किंवा कोविडा सारको अस्पष्ट अनिश्चित काळ आयलो तरी कोंकणी भाषा मंडळाचे काम कशेंच थांबले ना. म्हाका याद जाता फाटल्या वर्सा सुमार ह्याच म्हयन्यात मे म्हयन्यात असो एक काळ आयलो कोंकणी भाषा मंडळाच्या आयुश्यांत म्हणून हांव की आदल्या समितीचो कार्यकाळ सोंपिल्लो आणि नव्या समितीन अजुनूय आपलो ताबो घेवंक नाशिल्लो. कोविड काळाक लागून कोंकणी भाषा मंडळाची वेंचणूक प्रक्रिया मुखार गेल्ली, पूण तरी आसतना कोंकणी भाषा मंडळाचें काम थांबलें ना. कारण समिती आसूं वा नासूं कोंकणी भाषा मंडळाच्या कार्यकर्ते कोंकणी भाषा मंडळाच्या वावुरपी आपलें काम नेटान मुखार व्हरत आसात आणि फाटल्या एका वर्सान आमी तेंच केलें. तंत्रगिन्यानाचो आधार घेवन आमी जाता तितल्यो कार्यावळी ऑनलायन घडोवन हाडपाचो यत्न केलो आणि हेच कोंकणी भाषा मंडळ हाच्या पयलीं करत आयला आनी हाच्या मुखारूय करपाचो आमचो यत्न आसतलो. ज्या ज्या वाठारांत अशे तरेच्यो कार्यशाळा म्हणया किंवा व्याख्यानां म्हणया किंवा कार्यावळी घडोवन हाडपाची गरज मंडळाक दिसता त्या त्या वाठारांत कोंकणी भाषा मंडळ आपल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा आनी हाच्या मुखार तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान घडोवन हाडलो वतलो. हो मे म्हयने घेतलो जाल्यार ही आमची 8वी कार्यावळ, हे आमचें 8वें व्याख्यान आणि म्हाका खूब खोस जाता की स्तंभलेखन सारकेल्या एका म्हत्वाच्या विशयाचेर हे व्याख्यान आमी हांगा घडोवन हाडटात.
आणि हे व्याख्यान दिवपाक आमच्यामध्ये येतात नामनेचे शिक्षक लेखक तसेच लोकवेद कलाकार गोपीनाथ बाब गावस हांव सुरवातेकूच तांकां येवकार दिता तसेच तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता गोपीनाथ बाबाची रितसर वळख मुखार जातलीच पूण म्हाका एकच मुजरत सांगन दिसता की प्रुडंट मिडियाचेर तांची मान ही जी कार्यावळ जाली ज्या कार्यावळींतल्यान वेगवेगळ्यो व्यक्तिरेखा वेगवेगळी संवाद तांणी आमच्या मुखार दवरली आणि म्हाका स्वताक दिसता की होय एका तरेचो एक टेक्निकल म्हणया किंवा ऑडिओ विज्युअल स्वरुपातलो स्तंभ जो तांणी कितलेशेच म्हयने चलयलो आनी निश्चितूच ताच्या फाटल्यान कितलेशेच संशोधन आशिल्ले आणि ते संशोधन आशिल्ले म्हणूनच इतले हुबेहूब व्यक्तिरेखा ते साकारपाक शकले गोपीनाथ बाबाच्या आयच्या व्याख्यानांतल्यान आमकां सगळ्यांक खूबच शिकपाक मेळटलें हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना स्तंभलेखन जरी दिसलें आमकां की खूब सोंपें एक आर्टिकल बरोवप तरी ते कितले कठीण हे हांव जाणा आनी निश्चितूच आज आमकां बरेचशे आमचे दुबाव पयस करपाक मेळटले हांव गोपीनाथ बाबाक ह्या वेळार येवकार दिता तशेंच तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आणि कोंकणी भाषा मंडळाच्या फुडाराच्या कार्यावळींनी तुमी आमकां सदांच सांगात दितले अशी आज सभाय दिता सोंपयतना एकूच थोडीशी खंत आसा की ऑनलायन माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी अशे तरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात तेन्ना काय तांत्रीक गजाली आमकां फेस करच्यो पडटात फाटल्या कांय एक दोन कार्यावळींनी आमकां थोडेशे स्पॅम कॉलर्स जॉयन जाले आनी ताका लागून थोडे मदीं डिस्ट्रक्शन जाले हांव सुरवातीकूच सगळ्यां लागीं मागता की जाता तितली बरे तरेन ही कार्यावळ घडोवन हाडपाच्या नदरेंतल्यान आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें आणि अशे तरेचे स्पॅम खंय आमकां नोट जाले जाल्यार आमी सायबर क्रायमाक क्रायम ब्रांचाक ते सांगून आमी निश्चितूच ताचेर कारवाय करपाच्या नदरेंतल्यान पावलां उबारतले हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता देव बरें करूं देव बरें करूं अन्वेषाबाई सिंगबाळ आयच्या ह्या स्तंभलेखनाच्या कार्यक्रमाक आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्यात लेखक आणि शिक्षक भौमानिस्त गोपीनाथ गांवसकर हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाच्यो कार्यकारी वांगडी नमनबाई गांवसकर सावंत हांचे लागीं की तांणी मानेस्तांची वळख करून दिवची नमस्कार सगळ्यांक हाडाचो शिक्षक तळमळीचो कार्यकर्तो आणि पोट तिडकीन एखादो विषय मांडपी कोण तर तो गोपीनाथ विष्णू गावस MA BEd BCom असे शिक्षण जाला रावता केरी सत्तरीत तेजी शैक्षणिक कारकीर्द सुरू जाली परुळेकर हायस्कुलान परुळेकर हायर सेकंडरी मागीर सरकारी महाविद्यालय सांखळी मागीर वाळपयचे उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि माध्यमिक विद्यालयात त्यांनी ज्ञानदान केले त्याच्या उपरांत फाटली 10 वर्सां सेगीतपणान स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या शाळेत तो मुख्याध्यापक म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्या ते सांबाळटा फाटल्या 15 वर्सां सावन सत्तरीत कोंकणी भास लोक साहित्य यांच्या जतने खातीर तो वावर करता गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शाळांनी वचून स्वामी विवेकानंदांचे विचार तेणे रोयल्यात आणि रोयत आसा असंख्य भुरग्यां खातीर शिक्षकां खातीर मुख्याध्यापकां खातीर साहित्यिकां खातीर तेणी प्रशिक्षणां आणि कार्यशाळा तो घेत आसा ह्याच्यात तेणी घेतल्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत गोपीनाथान खूब मोठो वावर केला आकाशवाणी पणजीचे वृत्त निवेदक म्हणून काम केला गोवा दूतांत उपसंपादक पदाचेरूय तो आसलो प्रुडंट मिडियाचेर वृत्त निवेदक तरुण भारत गोमंतक नवप्रभा सुनापरान ह्या दिसाळ्यां खातीर थळावो वार्ताहर म्हणून तेणे काम केला आणि आताच आमच्या अन्वेषाबाईन सांगला तशें प्रुडंट मिडियाचो मांड हो तर त्याचो 130 पात्रांचो अजरामर असो जाल्लेलो आसा आणि सगळ्यांक म्हाका दिसता इतलो हिट कार्यक्रम प्रुडंटार अजून मेरेन जावंक ना आणि ह्या कार्यावळींतल्यान तेणे गोंयांतल्या प्रत्येक कोनशाक तो पावलो आणि गोंयांतल्या प्रत्येक कोनशांतल्या पात्रांक तेणे एक माची मेळोवन दिली गोपीनाथाच एक बरो साहित्यीक पोटतिडकीन विषय मांडटा म्हणून सांगला त्याच्या भले भले कविता संग्रह प्रकाशित चाललेलो आसा आणि त्याका खूबशे साबार असे पुरस्कारय मेळिल्ले आसा धालो सोकारत गाराणे हे तर त्याचे स्वतःचेच क्षेत्र ह्या क्षेत्रांत तेणे संशोधनात्मक वावर खूप केल्लेलो आसा त्याचो कवळास हो एक येवपी पुस्तक म्हणजे प्रेसान आसा कवळास म्हणजे संपूर्ण गांवाक म्हणजे पुराय गांवाक जेवण दिता देवास्तार त्याका कवळास म्हणतात म्हणजे प्रत्येक घरातले 1-2 मनीस वचून
सकल बसून जेवतात. हे गाव जेवण हे कवळास म्हणजे तो आपल्या सांस्कृतिक लोकसंचिताचे देणे तो कवळास ह्या नावान आमकां दिवपाचो आसा. दुसरे त्याचे पुस्तक एक येवपाचे आसा माझी बोली पोलखोली. गांवची बोली भाषा विज्ञान दृष्टिकोनांतल्यान सामकार येवचे नजरेंतल्यान ते प्रकाशित जावपाचे वाटेर आसा. ताका कितलेशे पुरस्कार फावो जाल्लेले आसात. गोवा कोंकणी अकादमीचो युवा चैतन्य पुरस्कार, कला आणि संस्कृती खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो सर्वोत्कृष्ट साहित्य ग्रंथ पुरस्कार आणि अस्मिताय प्रतिष्ठान मडगावचो युवा अस्मिताय पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो सर्गेस्त मेघश्याम नायक युवा साहित्य भाषा सेवा पुरस्कार हाच्या बरोबरच प्रुडंट मीडिया, लोकमान्य कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, मल्टीपर्पज सोसायटी, सत्तरी पत्रकार फोरम, मराठी साहित्य परिषद, इंडियन टॅलेंट सर्च, सत्तरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, पर्यायी पत्रकार संघ अशा साबार संस्थांकडल्यान त्याचा बहुमान जाल्लेलो आसा. आमचे दायज हे 3000 परस चड वस्तूंचे संकलन तेणे केल्लेले आसा आणि ह्या संकलनाचे ह्या आमच्या दायजाचे प्रदर्शन सगळ्या गोंयांतल्या तालुक्यांनी तेणी घडयला. ताका रानभोवणेची खूप आवड आसा. फाटली 20 वर्सां रानान वचून रावप, तरणाट्यांक घेऊन वचप, थंय राबितो करप आणि दुसऱ्या दिसा येवप हो त्याचा आवडीचो कार्यक्रम. साहित्य मंथन आज सगळ्यांच्या नावार आसा. सगळ्यांचे साहित्य मंथन हे नाव आज सगळ्यांच्या तोंडार आसा, कानार आसा. ह्या साहित्य मंथनाक फाटली 10 वर्सां अविरत काम तो करीत आसा आणि एक बुन्यादीचो फातर असो हो गोपीनाथ देशमुख आवाज. तेचे बोली, होमखण ही अशी वर्तमान सदरां चलोवपी गोपीनाथ आयज ह्या माचयेर येयला आपलो स्तंभ लेखन हो विषय घेवन. हांव गोपीनाथ बाबाक विनंती करता की तेणे आपले व्याख्यान सुरू करचें. सगळे नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ फाटले वर्सभर वेगवेगळ्या मळाचेर ऑनलायन कार्यावळी घडोवन हाडटा. भाषा मंडळाच्यो अध्यक्षा बाय अन्वेश आसनबाळ, त्याच बरोबर सगळ्या जाळवणदारांक हांव हांगा नमस्कार करता, येवकार दिता. आयज स्तंभ लेखन ह्या विशयाचेर म्हाका उलोवपाचें आसा आणि म्हाका आपयला मान दिला त्या मानाक धरून हांव ह्या विशयाचेर उलोवपाचो आसा. स्तंभलाक ह्या विशयी आतांच युवा घोटकेन सांगला त्या भितर हांव चड वचनासतना सरळ स्तंभ लेखनाच्या विशयाक हात घालता. सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिवन ह्या कार्यावळीक सुरवात करता. आवाज म्हजो आयकूंक येता अशें गृहीत धरता. आवाज येता न्ही क्लियर? आवाज स्तंभ लेखन जे आम्ही म्हणतात ते स्तंभ लेखन सगळ्या दिसाळ्यांनी महत्वाचो भाग. स्तंभ लेखन दिसाळ्याचो कण, स्तंभ लेखन हो स्तंभ खांबो दिसाळ्याचो, अशा प्रकारची भावना स्तंभ लेखनाची आसा. आणि स्तंभ लेखन म्हळ्यारच दिसाळ्याची वळख आणि म्हणून स्तंभ लेखनाच्या व्याख्येन हांव ह्या म्हज्या उलोवपाक सुरवात करता. एखादे दिसाळें जावं म्हयनाळें जावं 1500 नेमान उजवाडा येवपी अशें सदर स्तंभ वा लेख सादारणपणान खंयच्याय विशेष विशयाचेर एकाच व्यक्तीन नेमान बरयल्लें जे सदर आसा किंवा लेख आसा जावं कॉलम आसा म्हळ्यार स्तंभ लेखन. एक इंग्लिशेंत जी व्याख्या आसा ती आर्टिकल इन अ न्यूजपेपर or a magazine that appears regularly and that is written by a particular writer or deals with a particular subjects. ही व्याख्या सर्वसाधारण स्तंभ लेखनाची असावी. आता स्तंभ लेखनाच्या मारा जर हा एखादो लेखक जावं एखाद्या व्यक्तीक जर स्तंभ लेखनाच्या ह्या मळाचेर आपले नाव करपाक जाय जावं बरे तरेन प्रभावीपणान स्तंभ लेखन करपाक जाय जाल्यार कितें करपाची गरज आसा, जबाबदारी म्हजी कितें आसा, म्हजी ज्यो कलात्मकता कितें आसा, म्हजी जी कला जेका आमी म्हणटा की कला कौशल्य कितें आसा, हे सगळे स्तंभ लेखनाक कशा प्रकारे पूरक थारता. आणि हांव स्तंभ लेखक जर जातलो जाल्यार किंवा हांवें स्तंभ लेखन करपाक जाय जाल्यार कितें कितें करपाची गरज आसा ह्या विशयाचेर हांव म्हज्या पद्दतीन म्हज्या अनुभवांतल्यान उलयतलो. मुजरत मागीर प्रश्न आसतलेच ते तुमी मुजरत विचारचे मेकळेपणान, हांव मेकळेपणान म्हज्या पद्दतीन जाप दिवपाक प्रयत्न करतलो. स्तंभ लेखन करताना दर एका व्यक्तीन जो स्तंभ लेखन करपाक सोदता ताणी पयलीं म्हजी आवड, म्हजो इंट्रस्ट खंयच्या मळार आसा, हांव कितें करूंक सोदता, हांव खंयचो मळाचेर बरोवंक सोदता, म्हजें मळ खंयचें, म्हजो विशय खंयचो हे पळोवपाची सामकी गरज आसा.
देखीक समाजकारण आसा, लोकवेद आसा, आरोग्य आसा, राजकारण आसा, शिक्षण आसा, खेळ, संस्कृताय, जीवनशैली ह्या सगळ्या विशयांचेर म्हजे प्रांत खंयचे, म्हजे मळ खंयचे हे स्तंभलेखन करपी जो मुखार येवपी स्तंभलेखन करपाक किंवा ज्याका स्तंभलेखन करपाक जाय ताणें आपले मळ पयलीं थारावपाक जाय किंवा हांव खंयच्या हातून बरोवंक शकता हे पळोवपाची पयली गजाल सामकी म्हत्वाची. आता दिसाळ्यांनी जो स्तंभलेखन जे जाता, दिसाळ्यांतलो महत्वाचो जाका आमी दिसाळ्याचो किंवा वर्तमानपत्राचो खांबो, महत्वाचो पिलर जाल्यार तो अग्रलेख आसता. आणि ह्या अग्रलेखा खातीर काही लोक जी वर्तमानपत्रां घेता किंवा दिसाळी घेता ती फक्त अग्रलेखा खातीर घेता. म्हणून अग्रलेख जो आसा तो सामको हो जो स्तंभ आसा अग्रलेखाचो तो सगळ्यात महत्वाचो आसता आणि महत्वाचो स्तंभ. आणि दिसाळ्याचो त्या दिसाचो तो कणो आसता. आणि म्हणून दिसाळ्यातले स्तंभलेखन जे आसा हे खूप महत्वाचे. देखून पहिलो जो अग्रलेख आसा तो दिसाळ्याचो महत्वाचो खांबो, महत्वाचो स्तंभ. दुसरो स्तंभ जो आसा तो रूपक स्तंभ जाका आमी फीचर म्हणटा. हातून खाशेले लेख असतात, खाशेले विषय असतात, खाशेले व्यक्ती ते बरयतात आणि विषयाचो अभ्यास आशिल्ले तातून बरयतात. अशा प्रकारचे फीचर जे आसा जे रूपक स्तंभ, जे संपादकीय पानावले जाका आमी एडिटोरियल पेज म्हणटा त्या पेज वयले हे असता. दुसरो स्तंभ असता उपदेश आणि सुचोवणी. प्रश्नोत्तरांतल्यान रुपांतर असता. आम्ही एखाद्या व्हडल्या मनशाची मुलाखत घेता किंवा जाणकाराची वेगळ्या वेगळ्या मळा वयल्या आणि तो स्तंभ आमी चलयता जातून मुलाखत स्वरूपात संवाद स्वरूपान असता. सिनेमा समीक्षा स्तंभ म्हणून वेगळो असता जातून सिनेमा, नवे सिनेमा, जुने सिनेमा ताचे सडेतोडपणान, मेकळेपणान विचारवंतन करप आणि आपली समीक्षा करप. पुस्तक समीक्षा स्तंभ म्हणून वेगळो असता जो पुस्तक समीक्षा स्तंभ ह्या दिसाळ्यांतलो जो वेगळ्या वेगळ्या विशयावले वेगवेगळ्या भाषेतले नवी प्रकाशित झालेली पुस्तकां, नवी आयिल्ली पुस्तकां जावं जुनी हाजेर समीक्षण जाता. आणि जो लेखक आसा, जो वाचक आसा ते पुस्तक वाचून आपल्यो प्रतिक्रिया समीक्षकपणान कसल्याच प्रकारचो भेदभाव दवरिनासतना, कसल्याच प्रकारची मूर्वत दवरिनासतना तो आपले विचार मांडटा. तो पुस्तक समीक्षा स्तंभ. ज्ञान विज्ञान स्तंभ एक असता दिसाळ्यात. भितर शिक्षण, ज्ञान, माहिती, फुडार, नोकरी जावं तरणाट्यांक शिक्षणाच्यो संधी वेगळ्यो वेगळ्यो असता. तो एखादो शैक्षणिक मळावलो जाणकार बरयता तो ज्ञान विज्ञान स्तंभ. आणि वैचारिक स्तंभ. वैचारिक स्तंभात वेगळे वेगळे विषय ताचे साधक बाधक चर्चा जाता, विचार अभिव्यक्ती जाता, सुचोवण्यो जातात आणि विषय एक स्तंभ एक असता आणि बरोवपी वेगळे वेगळे असतात. हांव देख म्हणून सांगता भांगरभूंयचे आमचे होमखण येता, ह्या होमखणाचेर वेगळे वेगळे मनीस बरयतात, वेगळे वेगळे व्यक्ती बरयतात, विचारवंत बरयतात, जाणकार बरयतात. अशा प्रकारचो वैचारिक स्तंभ असता ज्या स्तंभाचेर वेगळे वेगळे व्यक्ती एका स्तंभाचेर बरयतात. मुखार वतना हांसो निर्माण करपी स्तंभ असता जातून समाजात वेगळे वेगळे मनीस निर्शेल्ले असतात, तणावमुक्त असतात. काही जाणांक जगपाची उमेद असता पण अनेक अडचणींक लागून जगपाचो घुसमट असता. अशा मनशांक, अशा वाचकांक जिणेंतली खोशी निर्माण करपी, जगपाची उमेद दाखोवपी, तणावांतल्यान मुक्त करपी जो स्तंभ असता अशा प्रकारचो हांसो निर्माण करपी स्तंभ. हांव फकत एक देखीक उदाहरण म्हणून म्हणटा. गिरमिट सारको पयलीं येतालो, सावथी सारको शिक्षकान पुनाजी डॉक्टर राजेश पवारांचो की वाचल्या उपरांत मनशाच्या मनात एक उमेद निर्माण जाता असो एक स्तंभ असता. आणि मुखार खेळावळावलो स्तंभ आणि भुसावळ स्तंभ, जेवणा खाणाचो, आमची खाणां, आमची रांदची कूड. अशा प्रकारच्या वेगळ्या वेगळ्या स्तंभांचेर दिसाळें चलता. आणि हे दिसाळें जर खऱ्या अर्थान चलता आसत जाल्यार हे स्तंभांचेरच चलता. स्तंभ ही दिसाळ्याचो खांबो. आणि म्हणून स्तंभ लेखनाक दिसाळ्यांत सगळ्यांत चडांत चड म्हत्व आसता. आता हे स्तंभ लेखन जावं सदर कॉलम जावं आमी एखादो लेख जेन्ना बरयतात तो जर प्रभावीपणान जावपाक जाय, सुंदर जावपाक जाय, तातूंत एकदम बरे तरेन तो वाचकां मेरेन पावपाक जाय जाल्यार म्हजी जबाबदारी कितें? एक लेखक म्हणून कोणूय आसूं येता. एक लेखक म्हणून जबाबदारी, एक बरोवपी म्हणून जबाबदारी, एक कॉलमनिस्ट म्हणून जबाबदारी, एक सदर चलोवपी म्हणून जबाबदारी. हांवें कितें कितें करपाची गरज आसा, हांवें कितें करपाक जाय, म्हज्यो जबाबदाऱ्यो कितें, म्हजें तत्व कितें आसा, म्हजे म्हण कांय प्रिन्सिपल्स आसतात ते स्तंभ लेखक म्हणून कितें करपाची हाजेर हांव विचार व्यक्त करता. जेन्ना हांव एखादो स्तंभ लेखक जेन्ना आसता तेन्ना स्तंभ लेखनाक जो कॉलम चलयता त्या कॉलमात सामकी जी लेखन जे आसा ते माहिती युक्त आसपाक जाय. सामकी माहिती खरी खुरी आणि सत्यवादी अशा प्रकारची माहिती येवपाची सामकी गरज असता. आणि त्या वेळार तो स्तंभ जो आसा, जो लेख आसा किंवा जे सदर आसा खूप प्रभावीपणान जावंक शकता. वाचप्यांक खरी आणि बरी माहिती मेळपाक जाय आमच्या स्तंभांतल्यान. देखून अभ्यासपूर्ण माहिती करपाची गरज. हांव एखादें सदर बरयता आनी म्हाका अभ्यासच जर ना
जाल्यार म्हजो स्तंभ जो आसा तो प्रभावी जावचो ना, म्हजो स्तंभ आसा तो वाचनीय जावचो ना. म्हणटकच अभ्यासपूर्ण माहिती ते माझ्या लेखांतल्यान येवपाक जाय, त्या सदरांतल्यान येवपाक जाय. आता हे करता असताना एखादो स्तंभ जो आम्ही बरयतात तो आम्ही निबंध आमच्या पद्धतीने ताका कितलेशेच बरोवं येता, 4 पानां बरोवं येता, 20 पानां बरोवं येता, 25 पानां बरोवं येता. पण स्तंभ लेखनाची एक मर्यादा आसा. स्तंभ लेखनात एक मर्यादा शब्दांची आसा, वाक्यांची आसा आणि अक्षरांची आसा आणि एकंदरीत एका फासकेत बसोवची पडटा. लेखाची मांडणी कशी करची, सुरुवात खंयच्यान करची, मध्य कसो आसचो, मागीर निमणी पॅराग्राफ कसो आसचो आणि हे सगळे करता असताना म्हज्या स्तंभ लेखनातल्या लेखात महत्वाची 4 वाक्य असतात, आम्ही टॅगलाईन ज्यो म्हणतात, ह्यो सगळ्यात महत्वाच्यो असतात. ह्यो 2 ओळी वाचल्या उपरांत तुमचो लेख वाचक वाचपाक जाय म्हणून घट धरून रावता. म्हणजे अशा प्रकारचं लेखन करता असताना ह्यो मांडणी, सुरुवात, मध्य आणि मागीर निमणी हे सगळे येवपाची गरज असता. वर्तमान स्तंभात लेखनातल्यान लेख बरयताना वर्तमान आणि भविष्याचो दिश्टावो सामको महत्वाचो. वर्तमान आणि भविष्य हाका जोडणी करून म्हजो लेख सारको येवपा जाय, म्हजें लेखन जावपा जाय. पण ह्यो 2 गजाली सामक्यो महत्वाच्यो असतात. आमी जेन्ना स्तंभ लेखन करता, हांव जेन्ना लेखन करता, हांव जेन्ना बरयता तेन्ना म्हजें बरयल्लें फाल्यां रद्दी जावपाक जायना. हांव जो बरयता विचार, तो विचार चिंतनात उरपा जाय, हो विचार महत्वाचो उरपा जाय आणि त्या विचारांचेर वाचकान चिंतन करपाक ताका लावपाक जाय. अशा प्रकारचे हांवें बरोवचें पडटा किंवा त्या लेखांत अशा प्रकारचे येवचें पडटा. आयज हांव बरयता आनी फाल्यां ती रद्दी जाता अशें जावपाक फावना. अशें जालें जाल्यार आमचो आयचो स्तंभ लेखनातलो लेख जो आसा म्हजो तो फाल्यां उरचो ना. देखीक हे करता असताना स्तंभ लेखक खूब आसात, स्तंभ लेखन करपी खूब आसात. वेगळ्या वेगळ्या स्तंभांचेर बरयतात. एखादो स्तंभ लेखक वर्सभर बरयता, एखाद्या स्तंभ लेखनात भरपूर लोक बरयतात आणि बरयता असताना आम्ही पळयतात की लेखक जे असतात ते बायस असतात, बऱ्याच वेळा बायस असतात. आम्ही कोणाक तरी कोण तरी पक्ष, कोण तरी जात, कोण तरी समाज, कोण तरी गांव, राजकारणी, आपलो दुसरो खंयचे तरी सरकारी खाते जावं कार्यालय जावं कंपनी हाका बायस जावन बरयता. स्तंभ लेखांत कशाच प्रकारचे लेखकान कित्याकच बायस जावपाक जायना. ते ट्रान्सपरन्स जेका आमी प्रतिबिंबीत म्हणटा, ट्रान्सपरन्सी जे आसा ते मांडप, जे परखडपणान मांडप, जे सामके नेमान किंवा आमी जेका म्हणटा की पोटतिडकीन मांडप, अशा प्रकारचे लेखन जावपाची गरज आसा. आणि स्तंभ लेखनांतल्यान बायस ही जावपाक जायना. आणि लेखक स्तंभ लेखन करता असताना तो सत्य शोधक जावपाची गरज असता. आम्ही केन्ना केन्ना पळयतात, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, वाचतात, केन्ना केन्ना काही गजाली आयज वाचल्यो फाल्यां त्यो दिसता की अरे हे सगळें खंयच लागना मरे, हातून काय सत्यच ना मरे. देखून स्तंभलेख करपी जो आसा तो सत्य शोधक जावपाची गरज असता. आणि सत्याची शोध घेवप, सत्य सोदप आणि ते मांडप, तातूंत ती महत्वाची भूमिका स्तंभ लेखकाची असता. हांव एक लेख बरयता, एक स्तंभ लेखक म्हणून किंवा लेखक म्हणून जाल्यार तो वाचनीय आसपाक जाय. वाचप्याक तो वाचीन दिसपाक जाय, वाचपाक तो रुची निर्माण जावपाक जाय, वाचप्याक फुडें फुडें वाचीन दिसपाक जाय. अशा प्रकारची भाषा शैली, अशा प्रकारचे लेखन जे आसा ते भितर येवपाची गरज असता. स्तंभ लेखनात जे लेखन आसा, आमी खूब वेळा पळयता, केन्ना केन्ना वाचता आसतना एखादो लेख आमी म्हणटा अरे ही शैली अमक्याची मरे, ती शैली दुसऱ्याची मरे, ही शैली जी आसा लेखांतली ती अमूक कोण तरी बरयता तशी दिसता मरे, अशें आसपाक फावना. स्तंभ लेखक जो असता, जो स्तंभ बरयता, जो आपले सदर बरयता, ताची म्हणून एक वेगळी शैली आसपाक जाय. ताची वाक्य रचना एक वेगळी आसपाक जाय, ती म्हजी वाक्य रचना. ताची म्हणून एक शब्दावळ आसपाक जाय, ही म्हजी शब्दावळ. हे पळयल्या उपरांत केन्ना केन्ना लेखकाचें नांव पळयनासतना वाक्य रचना वाचल्या उपरांत आमकां कळपाक जाय की हे हो लेख किंवा ही वाक्य रचना अमक्याचीच. अशा प्रकारचे आम्ही केन्ना पळयता की डॉक्टर प्रकाश पर्येकराची, विष्णू सुर्या वाघाची, जावं मुकेश थळीची, जावं उदय भेंब्रेची, जावं मनादी रवींद्र केळेकराची शैली आमकां रोखडीच कळटा, तांच्या सगळ्या लेखनांतल्यान कळटा. अशें सदर जे आसा हे करता आसतना आमकां शैली जी आसा ती लेखकाची ताजी दिसपाक जाय. कॉलम वाचल्या उपरांत वाचकाक अमक्याचोच म्हणून कळपाक जाय, इतले आमचो भाशेचेर, आमच्या रचनेचेर आमचो विश्वास आनी आमचें लेखन आसपाक जाय. आणि स्तंभांतल्यान बरयता, केन्ना केन्ना अनेक जण बरयतात, प्रश्न उपस्थित करतात स्तंभांतल्यान, आपल्या लेखनांतल्यान, आणि ते प्रश्न उपस्थित करप आनी सोडून दिवप समाजाचे. स्तंभ लेखन तशें आसना. स्तंभ लेखनांतल्यान जर लेखक आपले प्रश्न उपस्थित करता, समाजाचे प्रश्न भायर काडटा आसत, उसकिता आसत, जाल्यार त्या स्तंभ लेखन करपी लेखकाची जबाबदारी असता की ताणें सोल्युशन दिवपाक जाय, सुटावो मार्ग दाखोवपाक जाय त्या लेखांतल्यान, आणि तरच
तू जे स्तंभ लेखन जे आसा ते खूप प्रभावीपणान जावंक शकतले आणि ताका लागून सुटावे खातीर सोल्युशन महत्वाचे असता. आता आम्ही केन्ना केन्ना बरयतात केन्ना केन्ना वाचतना आमकां क्लिश्ट दिसता आणि आमकां हे जो लेख आसा तो म्हाका ना अशा प्रकारचे दिसूंक लागता. म्हजो आवाज पावता क्लियर न्ही? हय हय हांव बरयतलो आणि मागीर समाजाचेर सोडटलो अशा प्रकारचे आसूंक फावना. स्तंभलेखाची एक जबाबदारी असता की हांव जे बरयता ताका जबाबदार हांव आणि ताका सुटावो दिवपाक मार्ग दिवपाक हांव आसपाक जाय. आणि हे सगळें करता आसतना स्तंभलेखाची एक व्हडल्यान व्हडली जबाबदारी असता. केन्ना केन्ना आमी वाचतना आमकां वाचपाकच जमना इतके क्लिश्ट लेखन असता. स्तंभलेखकाची वाचक म्हजो कोण आसा, हांव कोणा खातीर बरयता, म्हाका कोण वाचतलो, हांव स्तंभ बरयतल्याक हांव जे बरयता ते कळपाक जाय हाची जाणविकाय म्हाका एक लेखक म्हणून म्हाका एक स्तंभ लेखक म्हणून सामकी आसप गरजेची असता. हांव जर भुरग्यांचो स्तंभ बरयता आसत जाल्यार भुरग्यांनी ती उमेदीन वाचपा सारकी जी उमेद आसा ती म्हज्या रचनेंतल्यान, ती म्हज्या साहित्यांतल्यान, ती म्हज्या भाशेंतल्यान, ती म्हज्या मांडावळींतल्यान तयार जावपाक जाय, ती दिश्टी पडपाक जाय. आमी खूब फावटी पळयतात की लेखन करपी लेखक अशे काही वेळाचेर की तात्वीक बसकल महत्वाची असता. म्हजी तात्वीक बसकल आसपाक जाय. हांव जसो बरयता तसो आसपाक जाय. हांव जसो बरयता तसो हांवें वागपाक जाय. हांव जे मांडटा तशें म्हज्या हातूंतल्यान कृती जावपाक जाय. खूब वेळाचेर तात्वीक बसकल आमकां दिसना. ही खूब महत्वाची. स्तंभ लेखनाक तर सामकी एकदम महत्वाची असता. ना जाल्यार वाचक जो आसा तो आयज ना फाल्यां, फाल्यां ना परवा जावं केन्ना तरी म्हणटा की अरे त्या मनशान एका लेखांत अशा प्रकारचे अशें बरयल्ले आणि ताची वागणूक म्हाका अशी दिसना. हातूंतल्यान लेखकाचो जो एक लेखकाची एक जबाबदारी असता ती दिसना. देखून तात्वीक बसकल म्हजी एक आसपाक जाय. तत्वचिंतनात्मक हांव जे बरयता, जे हांव करता, जे म्हज्या कार्यांतल्यान दिसता ते म्हज्या लेखनांतल्यान दिसपाक जाय. हांव जसो वागता तसो तातूंतल्यान दिसपाक जाय. देखीक हांव म्हणटा की पर्यावरणाचेर हांव स्तंभ बरयतलो, तत्वां सांगपी हांव स्तंभ बरयतलो आणि जर हांव पर्यावरणाची जतनायच करचो ना जाल्यार म्हजो स्तंभ लेखन जो आसा तो एक 2-4 फावटी कोण तरी वाचतलो आणि मागीर सोडून दितलो. कारण म्हजें कार्य तातूंत ना, हांव बरयता पूण कार्य ना, अशा प्रकारचें जावंक फावना. म्हणून स्तंभ लेखनात ही जबाबदारी खूप महत्वाची असता. केन्ना केन्ना आमी स्तंभ लेखन बरयतना खूब लोक बरयतात. कांय जाण एक स्तंभ 4-5 लोक बरयतात. कांय जाण एकच मनीस एकच स्तंभ लेख एक वर्सभर बरयता. तातूंत लेखांची नावां बदलतात, मॅटर बदलना. मॅटर अशे गुळगुळीत हासले थंय तसले थंय. केन्ना केन्ना ते विशय सगळे चोथाल्ले विशय असतात, परत परत तेच विशय असतात, परत परत 3 वाक्यां असतात. अशें आसूंक फावना. मागीर आमी केन्नाय म्हणटा की सोरो तोच आनी बाटली वेगळी. ना, जर आमी परत परत त्योच गजाली केल्यो ताका आमी पुनरावृत्ती म्हणटा. ही पुनरावृत्ती आमच्या स्तंभ लेखनांतल्यान जावंक फावना. तशें जाल्यार आमचो स्तंभ जो आसा तो तितल्या प्रभावीपणान समाजा मुखार वचचो ना. हे सगळें करता आसतना खूब वेळाचेर अशे काही लेख आमी वाचनात येतात. वारो तशें सूख, वारो जसो हालता तशें आमी सूख हालोवप, अशा प्रकारचे लेखन आमी पळयल्यात. अशें जावंक फावना. म्हजो लेख आसा तो वारें तशें सूख हालचो ना, बाजू न घेता, कोणाचीच बाजू न घेतना, जाका आमी निपक्षपातीपणी म्हणटात. निपक्ष जो बरोवप जे आसा हे निपक्षपातीपणाचे बरोवप तशें जावपाक जाय. आपले तत्व सोडूंक पावना, आपले मत ठामपणान मांडपाक जाय. आमी केन्ना तरी आमचे कितें तरी आसता खंय तरी हे म्हणून आमी आमची मतां आयज अशी मांडप, फाल्यां मागीर तशी मांडप, परवा आनी कशी मांडप, अशें आसूंक फावना. स्तंभ लेखन जर प्रभावी जातलें जाल्यार एक जबाबदारी, हांवें म्हजें मत ठामपणान, तें कोणाक वायट दिसो किंवा कोणाक तें दिसो, पूण तें मत जें आसा तें ठामपणान मांडपाक जाय आनी ठामपणान तें व्यक्त जावपाक जाय. केन्ना केन्ना आमी वाचता वेगळ्या वेगळ्या दिसाळ्यांनी काही लेखक बरयता आसतना स्तंभ लेखन दुसऱ्याच्या माथ्यार थापप जें आसा तें जाता. तशें जावचें न्ही. आपल्या लेखांतल्यान, आपल्या विचारांतल्यान दुसऱ्याक कितें तरी मेळपाक जाय, दुसऱ्याक तातूंतल्यान कितें तरी घेवपाक मेळपाक जाय. एखादी गजाल दुसऱ्याच्या माथ्यार थापप आनी आपणे बरोवन मेकळी जावप असो स्तंभ लेखन आसना. स्तंभ लेख जो आसा, लेखन स्तंभाचे लेखन जे आसा ते सामके शब्दाक एखाद्या अक्षराक सुद्धा लेखक जबाबदार आसपाक जाय. अशा प्रकारचे स्तंभ लेखन जावपाक जाय. तातूंत वाचन येवपाक जाय, संशोधन येवपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली तितक्योच म्हत्वाच्यो आसतात जेन्ना आमी स्तंभ लेखन करतात. दोनूय बाजूनी वाचनांतल्यान संशोधनांतल्यान. कारण आमी केन्ना केन्ना बरयता एखादी गजाल आनी आमच्या पेक्षा 4 पुस्तकां चड वाचिल्लो वाचक आसता, ताका रोखडेंच कळटा की हे जे वयले उखला पळय लेखन आसा हाका संशोधन ना, हाका वाचन ना. तशें आसपाक फावना. स्तंभ लेखनाच्या वाचप्याक विचार करपाक लावपा सारकें भितर साहित्य आमी बरोवपाक शकपाक जाय.
जिणेचो मार्ग मेळपाक जाय। हांव एक सादे एखादी आमी जेन्ना म्हणटा की एखादो मनीस एखाद्या लेखांतल्यान एक वाक्य वाचता आनी तेची जीण बदलता, तो मार्ग आपल्या जिणेचो बदलता किंवा तेजो व्यसन सुट्टा, अशा प्रकारचे लेखन जे आसा स्तंभ लेखनांतल्यान इतले प्रभावीपणान येवपाक जाय की एखाद्या लेख वाचल्या उपरांत जिणेचो मार्ग वेगळो मेळपाक जाय। कारण तो वाचता, तो आपली अर्दे वर वगडायता, ते अर्दे वर आमी वगडावंक शकना, आमकां अधिकार ना ताचे अर्दे वर वगडप, पूण ताणें जेन्ना म्हजो लेख वाचल्या उपरांत तो कितें तरी शिकपाक जाय, ताका शिकपाक मेळपाक जाय। वाचपाच्या मनात एक आशावाद निर्माण करपी लेखन जे स्तंभांतल्यान जावपाक जाय, त्या स्तंभ लेखनांतल्यान जावपाक जाय। आमी केन्ना केन्ना पळयतना आमकां मूल्यात्मक लेखन दिसना, मूल्यात्मक विचार दिसना। ह्या स्तंभ लेखनांतल्यान एक वाक्यांतल्यान एका शब्दांतल्यान मूल्य निर्मणी जावपाची गरज असता, ती ह्या स्तंभ लेखकाची जबाबदारी असता। स्तंभ लेखकान आपण स्तंभ बरयता पूण आपूण एक समाजाचो भाग जावपाक जाय। हांवें म्हजें बरयलें आनी हांवें तो सोडलो जायना। एखादी बाकीचे जे बरोवप आसा ते वेगळें असता, पूण लेखक स्तंभ जेन्ना बरयता तेन्ना समाजाचो एक भाग म्हणून हांव बरयता, समाजाचे आंग म्हणून बरयता। उथळ बळवप ना, ते बुडबुडी येवपी लेखान भितर चलना। स्तंभ लेखक हो सामको स्तंभ लेखन हे सामकें तितकेंच प्रभावशाली आसपाक जाय। आमी त्या शब्दांक, आमी त्या वाक्यांक, आमी त्या एखाद्या मुद्द्याक आमी जोडिल्ले आसपाक जाय। आमी खूब फावटी वाचतात आनी केन्ना केन्ना वाचल्या उपरांत स्तंभ लेखांतल्यान वेगळीवेगळी आमकां उदाहरणां मेळटात, वेगळे मजकूर आमकां मेळटात, वेगवेगळे पॅराग्राफाचे पॅराग्राफ आमकां मेळटात, ते कॉपी पेस्ट केल्ले असतात। हांव अशें म्हणून की स्तंभ लेखक म्हणून एक जबाबदारी स्वीकारता आसतना ते मागीर वाक्य असो, कोणाच्या पुस्तकांतलो एक शब्द असो, कोणाचो एखादो पॅराग्राफ असो, तो स्तंभ लेखांत जर येयलो जाल्यार ताचे क्रेडीट जे आसा, ताचे श्रेय जे आसा ते संदर्भा सयत दिवपाक जाय। जे बरयता ते आपले विचार ठाम, सत्य, ठोक, प्रभावी आनी दुसऱ्याक ते पटपाक जाय आनी दुसऱ्याक ते आपणावपा सारखे दिसपाक जाय, अशा प्रकारचे स्तंभ लेखन जावपाक जाय। आमी केन्ना केन्ना स्तंभ लेखांतल्यान पळयतात की स्तंभ लेखांतल्यान काही वाक्यां एखाद्याक दुःख दिवपी असतात, एखाद्याचे टिंगल करपी असतात, एखाद्याचे टोमणो मारपी असतात, एखादो कोण तरी एखादो दुसऱ्याच्या खानार बंदूक दवरून एखादे वाक्य मारता, अशें आसपाक फावना। स्तंभ लेखन जर प्रभावी जातलें, स्तंभ लेखन जर सामकें आशावादी जातलें, स्तंभ लेखन जर आदर्शवादी जातलें जाल्यार जी हांव मांडटा, जी हांवें बरयलां ते बरयल्लें दुसऱ्याक पटपाक जाय, मानपाक जाय, मानवपाक जाय आनी एक वेगळी वाट मेळपाक जाय। स्तंभात जर आंकडेवारी, आमी केन्ना केन्ना अमूक हांणी अशें म्हणिल्लें, तमूक हांणी तशें म्हणिल्लें अशें करच्या परस स्तंभात आंकडेवारी महत्वाची, स्टॅटिस्टिक्स महत्वाची आसता, संदर्भ महत्वाचे असतात आनी जाचे ताचे क्रेडीट दिवपाक जाय। ही जर क्रेडिबिलिटी जर आसत जाल्यार स्तंभ लेखन खूब प्रभावी जाता, हातून अजिबात ना। हांव काही महत्वाचे सामके महत्वाचे स्तंभ लेखनाक काही मुद्दे आसात, ताचेर हांव आतां उलयतलों 2 मिनटां। हांव लेखक, हांव स्तंभ बरयतां, हांव एक लेख बरयतां, हांव वाचक आसपाक जाय। वाचक कसलो? फकत पुस्तकाचो न्ही, हांव मुद्दम सांगन पुस्तकाचें वाचन जायच आमकां, म्हाका समाजाचें वाचन खबर आसपाक जाय, म्हाका मनीस वाचपाक कळपाक जाय। जो स्तंभ लेखक जो आसा ताका मनीस वाचपाक कळपाक जाय, ताका सैम वाचपाक कळपाक जाय, ताका समाजात घडपी घटना वाचपाक कळपाक जाय, ताका प्रसंगाचे प्रसंग वाचपाक कळपाक जाय, घडणुको घडिल्ल्यो, परिस्थिती बरोवपाक प्रवृत्त करता अशा प्रकारची परिस्थिती पळोवपाक कळपाक जाय। हांव देख दितां हांगासर आमच्या गोंयांत नामनेचे ज्ञानपीठ पुरस्कार रवींद्र केळेकरान परिस्थिती धरून जांचे परिस्थितीन वेगळे वेगळे हातून लेखन जातालें, स्वगत सारकें जे स्तंभ आसतालो, जो ब्रह्मास्त्राचे उदय भेंब्रेन जे ही परिस्थिती निर्माण करपी, तातूंतल्यान निर्माण जाल्लें स्तंभ लेखन। हा मुजरत उल्लेख करता म्हादय कागदांतल्यान कागदार बरोवपी प्रकाश पर्येकर आसात, तांच्यांनी दवरणे सारको किंवा म्हादयचेर जी एक लेख माला चलयली ती कित्याक चलयली कोणें सांगूंक ना ताका, पूण ज्या वेळाचेर वाळपंत एखादी एक घटना घडली, म्हादयच्या उदकाचेर असो एक प्रश्न जालो की कोंकणीचेर एक घालो जालो, त्या वेळाचेर अशा प्रकारचो विशय येयलो आनी ती तयार जाली। अशी परिस्थिती जी लेखकाक बरोवंक प्रवृत्त करता, अशी प्रवृत्त जावपाची एक एखाद्या घटनेंतल्यान तयार जावपाक जाय जाल्यार स्तंभ लेखन खूब बरे तरेन जावंक शकता। तुम्ही जर म्हाका विचारशात, हा लोककला चेर हांवें एक वर्स स्तंभ लेखन केलें। एका वर्सा एका मनशान म्हाका म्हणलें, लोककलामध्ये काय आहे राम, असें एक वाक्य उलयल्लो, लोककलांमध्ये काय आहे राम जालें। त्या एका वाक्या वयल्यान म्हज्या तकलेंत अशें घुसपलें की लोककला, लोक उत्सव हे उरपाक जाय, टिकपाक जाय, ताचेर हांवें बरोवपाक जाय। म्हणजे लोककला तुका सांगता तुका बरय म्हणून, अशा प्रकारचे जावपाक जाय।
स्तंभ जो हांव बरयतां तातूंत पोट तिडक सामकी आसपाक जाय. तो वाचल्या उपरांत एकट्याक सामको अशा प्रकारची गलबलून येवपाक जाय की हांवें कितें करपाक जाय. वाचप्याच्या मनात म्हजो स्तंभ म्हजो लेख वाचून प्रेरणा मेळपाक जाय अशें हांवें तें बरोवपाक जाय. वाचून वाचप क्रियाशीलतेकडे वचपाक जाय. खूब वेळाचेर एखादी टिप्पणी आमी वाचता आनी आमी कामाक लागता. एखादो लेख वाचता आनी आमच्या भितर एक असो एक विचार निर्माण जाता की आमी हें करपाक जाय, आमी तें करपाक जाय, आमी समाजा कडेन बांदील जावपाक जाय असो विचार निर्माण जाता. वाचक स्तंभांतल्यान कामाक लागपाक जाय. वाचल्या उपरांत एखादें वायट व्यसन जर एखाद्या मनशाक आसत जाल्यार आमच्या स्तंभांतल्यान ते व्यसन सुटपाक म्हणजे एखादें वाक्य म्हजो एखादो शब्द त्याच्या काळजांत रिगपाक जाय अशें आमचें लेखन जावपाक जाय. अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता खूब सुंदर प्रकारे आमी स्तंभ लेखक म्हणून जावंक शकतले. तुमच्या विशयांत शिकला एक म्हाका महत्वाचें हांव सांगता की आमी खूब जाणां बरयतात ते सगळेच काय भाशेचे शिक्षक भाशेचे अभ्यासक आसनात. सगळ्यांनीच काय भाशेंत ग्रॅज्युएशन केल्लें आसना. पूण मागे तो शिकला ताचो विशय आसा. एखादो हांव देखीक म्हणून की बायोलॉजी आसात, केमिस्ट्री आसात, फिजिक्स आसात, मॅथ्स आसात आणि भाशा आसात. पूण एखादो जर बायोलॉजी शिकिल्लो जर ग्रॅज्युएशन आसत आनी आपल्या लेखनांतल्यान बायोलॉजी जोडपाक जिवना कडेन शिकपाक जाय, केमिस्ट्री जिवना कडेन जोडपाक शिकपाक जाय, त्या लेखांतल्यान ती केमिस्ट्री ह्या भाशेच्या रुपांतल्यान येवपाक जाय अशें स्वरूप जर लेखांतल्यान आयिल्लें जाय स्तंभ लेखनांतल्यान जाल्यार तो आनीक प्रभावी जावंक शकतलो. स्तंभांतल्या विचारांनी वाचकांक विचार करपाक लावपाक जाय. एखादी घटना घडली ताजेर लेख आयलो की वाचकांच्या मनात विचार करपाची एक चुणचुण लागपाक जाय अशें सगळें जावपाक जाय. तुजो स्तंभ लेख वाचकाची नदर बदलपाची गरज किंवा तांक आसपाक जाय. एक स्तंभ लेखक बरयता लेख, त्या लेखांत वाचपाची नजर बदलपाची तांक आसपाक जाय. तुज्या सदराक तुज्या स्तंभाक वाचक रावपाक जाय. जेन्ना हांव दैनीक हेराल्डाक म्हजो लोकोत्सवाचेर लोक हाजेर बरयतालो त्या वेळाचेर दर आठवड्याक एक लेख येतालो. म्हाका फोन येतालो की फुडल्या आयतारा खंयचो लोकोत्सव आसतलो काय म्हणून. अशा प्रकारचे हांव मुजरत सांगता की अभिजित सरांचो लेख आयलो, नारायण देसायचो लेख किंवा संदेश महाप्रभू साहेब, प्रशांती तर्पणकराचो, नमन धावस्कराचो, प्रकाश कोरेकराचो जावं मुकेशाचो लेख जेन्ना येतात तेन्ना तो वाचपाक एक वेगळी एक उमळशीक आसता कितें नवें आसतलें काय म्हणून. कारण ह्या लेखांनी दर खेपो नवीन नाविन्य आसतात, नवो विचार आसता. असो दर लेखांत दर स्तंभ लेखांत दर फावटी नवो नवो विचार येवपाक जाय. केन्ना केन्ना स्तंभ लेखनांतल्यान तुमी पळयता आसतले, हांवूय पळयता, लेखक हांव चड दिसता. स्तंभांतल्यान हांव दिसपाक जायना लेखक म्हणून. हांवें केला, हांवें बरयला, हांवें पळयला, हांवूच करता ना. स्तंभ लेखनांतल्यान एक पारदर्शकपणा जो आसा तो दिसपाक जाय. तूं दुसऱ्यांक दिसपाक जाय, तुवें सांगप ना अशा प्रकारचें आसपाक जायना. आनी एक महत्वाचो मुद्दो स्तंभ लेखनांतल्यान, स्तंभ लेखक जेन्ना आमी बरयता, कविता बरयली की म्हजो विशय सुटलो, कथा बरयली की कथेंतली पात्रां कथा सोंपली, कादंबरी बरी कादंबरीची व्यक्तिरेखा असतात, कादंबरीतली पात्रां असतात ती तांची त्या विशयाची ताणें तेजेर विचार करपाचो जावं हेर साहित्य. पूण स्तंभलेख जेन्ना आमी बरयतात त्या स्तंभलेख बरयल्या उपरांत आमचें काम सोंपना. स्तंभलेख आयज प्रकाशीत जालो की आयज प्रकाशीत जाल्या उपरांत त्या खिणाक म्हजी जबाबदारी आनीक वाडटा. ताका हांव बांदील उरतां, ताज्या प्रमाण म्हाका काम करचें पडटा, ताज्या प्रमाण म्हाका रावचो पडटा. पूण हेर साहित्य तशें आसतना तें बरयलें की वाचक ताजेर जाय आपणाक जाय ती मतां थारायता. स्तंभ लेखनाचेर तशें आसना. स्तंभ लेखनांतल्या दर एक वाक्य हांव लेखक म्हणून जबाबदार आसता. स्तंभ हो स्तंभच कसो, गडगंज खांबो दिसाळ्याचो, ताचेरच सगळे दिसाळे उबे असतात. काही दिसाळी तर अक्षरशः स्तंभ लेखा खातीरच खपतात, बातम्या खातीर खपनात. म्हणटकच दरेका पेपराक शब्दाची मर्यादा आसता. मुद्दा म्हणटा की तुमकां आमी केन्ना केन्ना स्तंभ लेखक जाय तितलो बरोवंक शकनात. पेपराची मर्यादा आसता. 200 500 उतरांनी जावं 700 उतरांनी जावं 1000 उतरांनी तितक्याच भितर तुवें तुजो जो विशय आसा तो मांडपाक जाय. तुका खूब दिसता मांडूंक मेळना, तुका खूब वाक्यां आसा घालूंक मेळना, तातून बसतले त्या सासकेंत जे बसतले त्या जागेंत जे बसतले ते प्रभावीपणान मांडप म्हाका कळपाक जाय. जाल्यार म्हजो स्तंभ लेख जो आसा तो खूब प्रभावी जावंक शकता. कांय दिसाळ्यांची वळख स्तंभलेख आसता, कांय स्तंभलेख वाचपाकच दिसाळी घेतात आनी त्याच बरोबर तातूंत नाविन्य आसता म्हणून घेतात. स्तंभ लेखनाच्या बाबतींत हें हांव इतलें सांगन आनी म्हजो अनुभव आतां 1-2 मिनटान हांव सांगतलो. हांवें दैनीक हेराल्डांत लोकोत्सवाचेर एक स्तंभ बरयलो 1 वर्सभर. तातूंत हांवें सादारण 56 लेख बरयले 1 वर्सांत.
एक दिसा सुहास बेळेकर म्हजे कडेन आयिल्लो आनी तांणी ही सूचना केल्ली की दैनिक हेराल्ड लागी एक स्तंभ तूं सुरू कर म्हणून. त्या वेळाचेर म्हाका ते याद जाली एका मनशाची जाणें लोककलामध्ये काय आहे अशें म्हणिल्लें आनी तातूंतल्यान हो लोकोत्सव आपणाक बरें म्हणून म्हज्या कडेन आयलो आनी एक वर्सा हांवें 56 लेख बरयले. हे बरयता आसतना गोवा महाराष्ट्र कर्नाटकांत संबंद भोंवडी केली आनी तातूंत हे सगळें करयता आसतना हांवें लोकोत्सव पळयले. लेख बरयतलो तुका पळोवपाक जाय, तुका केळोवपाक जाय, तूं राबपाक जाय, तूं भोंवपाक जाय. सादारण 56 लेख बरयता आसतना हांव 40 गांव भोंवलो आनी 80 त्या गांवांनी सुमार 80 खेपो मारल्यो. 80 लोकांक मेळ्ळो, 80 मुलाखती घेतल्यो, 80 संवाद केले आनी स्तंभा खातीर गांवांत वचून रावलो लोकोत्सव पळोवपाक, तो जागोवपाक आनी जागर करपाक. 1200 शब्दांत हांव ह्यो स्तंभ बरयतालो, लेख बरयतालो. 4 ते 5 वरां एका जाग्यार बसकल मारून बसप आनी 2 दीस भोंवप, टिपणां काडप, नोट्स काडप आनी हे सगळें करप. अशा प्रकारचो हो स्तंभ 1 वर्स हांवें चलयलो जो लोकोत्सवाचेर आशिल्लो. सद्या म्हजी बोली हे भांगरभूंयत हांव बरयतां. एका म्हयन्यान एक येता म्हजी बोली. ही म्हजी बोली बरयता आसतना हांव 1 म्हयनो सादारण कमीत कमी 7 ते 10 लोकांक तरी मेळटा, तांकां म्हजी बोली जी येवपाची आसा त्या संदर्भात विचारता, मुलाखती घेता, संवाद करता, फोनाफोनी करता आनी परत परत एकामेकांक मेळून परत ती कितें खरें खोटें आहा तें पडताळून पळयता आनी मागीरच बोली बरयता. ती बोली बरोवपाक निदान 3 वरां बसकल मारून बसचें पडटा. होमखण बरयता म्हयन्यान एक, 15 दीस होमखणाचेर चर्वा चर्वण आसता, विचार आसता, चिंतन आसता आनी मागीर परत 3 वरां ते 4 वरां समाधी लागल्या शिवाय प्रकाशीत जायना अशें सदर जे होमखण आसा ते बरोवपाक 3-4 वरां समाधीच घेवची पडटा आनी त्या 3-4 वरांतल्यान मागीर होमखणाचो लेख तयार जाता, स्तंभ तयार जाता. आनी मागीर दुसरे दिसा फोन येतात, लोक मेळटात, लोक उलयतात, भासाभास करतात आनी त्या वेळाचेर समाधान जे मेळटा ती तुज्या लेखाचें आसता, तुज्या विचारांचें आसता, तुज्या अभ्यासाचें आसता, तुज्या बरपावळीचें आसता. आनी हे सगळें करतना स्तंभ लेखक म्हणून जर आमी फुडें येतले जाल्यार हे बरयता आसतना हांवें म्हाका पुरायपणान विसरपाक जाय बरयतना आनी हांवें समाधी लावन बसपाक जाय. मुद्दम अशा प्रकारचे स्तंभ लेखना करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली करपाची सामकी गरज आसा. तुमच्या कडेन नमळायेन मागता अशें सगळें केलें जाल्यारच म्हजो स्तंभ लेखन खूब सुंदर जावन येता. म्हाका ह्या आयच्या कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका संद दिली ह्या विशयाचेर उलोवपाक, स्तंभ लेखनाचेर. खूब म्हजो अणभव आशिल्लो आनी स्तंभ लेखन जर बरें जातलें जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमी एक लेखक म्हणून, एक स्तंभ लेखक म्हणून, एक समाजाचो भाग म्हणून करपाची गरज आसा. कोंकणी भाशा मंडळाच्या सगळ्या जाळवणदारांक, खास करून नमनबाय, डॉ प्रकाश पर्येकाराक आनी ह्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण ही कार्यावळ हांगा मेरेन पावपाक हांचे सगळ्यांचें योगदान आसा आनी पलाश अग्नी त्याच बरोबर सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आयचे आमचे व्याख्याते भौमानस गोपीनाथ गांव सरांनी आमकां स्तंभलेखन या विशयाचेर खरेंच खूब सुंदर रितीन मार्गदर्शन केल्लें आसा. सर, तुमचे मार्गदर्शन जाणीवपूर्वक खूब मोलादीक आनी निश्चितूच फुडाराक स्तंभलेखन करपाक सगळ्यांक प्रोत्साहित करतले. सर, तुम्ही तुमचो मायक्रोफोन आणि व्हिडिओ ऑन दवरचे. काय प्रश्न घेताना कविताबाई गांवस विचारता आमकां, स्तंभलेखन करतना विशयाची मर्यादा आसता काय आणि स्तंभलेखनाची भाषा कशी आसची? विशयाची मर्यादा आसना, कारण खंयचोय स्तंभलेखनात खंयचोय विशय आमचे घेऊन येता तातूंत काय विशयाची मर्यादा आसना. पूण आपण जो विषय आमी मांडटात तो बरे पद्धतीन मांडपाचो हो विषय महत्वाचो आसता. आणि कितें म्हटलें? स्तंभलेखनाची भाषा कशी आसची? स्तंभलेखनाची भाषा म्हणजे खरें म्हणजे स्तंभलेखक जो आसा तांणी आपली एक भाषा निर्माण करपाक जाय, आपली म्हणून एक शैली तयार करपाक जाय आणि हाच्या खातीर आपण दुसऱ्याचे स्तंभ वाचप हे सामकें महत्वाचें आसा. हे केल्या उपरांत आपोआप स्तंभलेखकाक आपली एक भाषा शैली तयार जाता दिश्टी पडटा. देव बरें करूं सर. कपिल बाब सरदेसाय
हो प्रश्न विचारता की खंयची राजकीय घडामोड घडले उपरांत दुसरेच दिसा त्या विशयाचेर स्तंभलेखन बरोवप कितले योग्य थारता? खरें म्हळ्यार एखादी राजकीय घटना घडल्या उपरांत स्तंभलेखक दुसरे दिसा बरोवंक कारण ताजें हें आसना, पूण अग्रलेख जो आसा तो संपादकीय बरोवंक शकता आनी संपादकीय दुसरे दिसा त्या विशयाचेर टिप्पणी करता किंवा अग्रलेख बरयता. पूण स्तंभलेखकाचो जर स्तंभ जर आसा ताका तो दिल्लो दीस आसता, एक गजाल जाली, किंवा दर खेपे जर तोच बरयता आसता तो त्या वेळाचेर दीस आसता, म्हणून त्याच आठवड्यात ते बरोवचें आसता. दुसऱ्या दिसा जर बरोवपाक जाय तो अग्रलेख संपादकीय संपादक बरोवंक शकता. स्तंभलेखकाक दुसऱ्या दिसा बरोवपा खातीर स्तंभाची जर तारीख किंवा तो दीस आसत जाल्यार तो बरोवंक शकता. तो ताजो विचार आसता मागीर. गेल्या आठवड्यात हांवें एक होमखणाक एक लेख बरयल्लो, ताची फक्त एक हे सांगता की गेल्या आठवड्यात सप्तकांत संबंध गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय जीएमसींत ऑक्सिजन, नर्सी, दोतोर आनी हे ते सगळ्या गजालींचेर भरपूर असो आवाज उठिल्लो. आनी हांव गेल्या 15 दिसांक जीएमसीन आशिल्लो, कांय हाका लागून म्हज्या एका मनशाक घेवन आशिल्लो, आनी हे सगळें वातावरण पळयल्या उपरांत हांवें 8 दिसांनी स्तंभ होमखणाक म्हजो लेख बरयलो. ताच्या उपरांत ज्यो प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यो त्या प्रतिक्रियांतल्यान अक्षरशः कितल्याशाच नर्सींनी, दोतोरांनी आनी लोकांनी ज्यो प्रतिक्रिया दिल्यो त्यो पळयल्या उपरांत अशा प्रकारचो एखादो इन्सिडंट घडल्या उपरांत दुसरे दिसा तुजो जर वेळ आसा किंवा तुजी तारीख आसा, तुजो लेखाचो जर हें आसा जाल्यार तुज्यान तो बरोवं येता किंवा ताच्या उपरांत बरोवं येता. नाजाल्यार संपादक जो आसता तो त्या घटनेचेर आपूण बरयताच. गोपी सर, आनी एक प्रश्न आसा हांगा कपिल बाबाचोच. अध्यात्मिक विशय घेवन बरयल्लो स्तंभलेख खंयच्या प्रकारात येता? प्रकारात म्हणजे काही वृत्तपत्रांनी अध्यात्मा खातीर खास स्तंभ असतात, अध्यात्म विशयाचे स्तंभ असतात, जीवन विशयाचे स्तंभ असतात. ह्या मात्रांत तो येऊ शकता. अध्यात्म विषय म्हणून येऊ शकता किंवा जीवन विषय म्हणून येऊ शकता. म्हाका याद जाता गोवादूतात पयलीं एक ब्रह्मेशानंद स्वामीचे विचार येताले दर सप्तकांत. ओके, अशा प्रकारचे अध्यात्म विचार ह्या मात्रा खाला तो येवंक शकता आणि असो विचार त्या स्तंभा सकल येवंक शकता. फेसबुकाचेर आमकां कांय प्रश्न आयल्यात. सुदीनबाब कुर्डीकार विचारतात, स्तंभ लेखनाची सुरवात कशी करची? स्तंभलेखनाची सुरुवात कशी करची अशें म्हणचे हांव अशें म्हणून की हांवें येदो म्हटलां की हांव जे एक स्तंभ जेन्ना बरयता, हांव एक लेख जेन्ना बरयता तेन्ना तो बरयता आसतना हांवें अशें म्हणलें की हांव टिपणां काडटा, हांव नोट्स काडटा, ते रफली बरयता आनी म्हाका हांव थारायता की खंयचो पॅराग्राफ सुरवात केल्या उपरांत म्हजो लेख सुंदर जावंक शकतलो किंवा वाचक ते वाचपाक शकतलो. हें हांवें पयलीं म्हज्या हातूंतल्यान हें करचें आनी म्हजे पॅराग्राफ खंयचे आसात, म्हजो विशय खंयचो आसा आनी खंयच्या विशयाक खंयचो पॅराग्राफ खंय सुरू केल्या उपरांत तो कितलो प्रभावी जावंक शकतलो हें हांवें थारावचें आनी त्या प्रमाणे जर तो बरोवचो. अशा प्रकारचे अमुकच असो न्ही की म्हाका दिसपा जाय की हो पॅराग्राफ, हो परिच्छेद जर हांवें पयलो घातलो, ही वाक्यां जर हांवें सुरवात केली जाल्यार म्हजो वाचक हे फुडें वाचतलो. म्हणटून त्या पद्दतीन आपणे तसो परिच्छेद जो आसा तो करून करचो पडटलो. देव बरें करूं सर. प्रश्न विचारिल्ल्याकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्तंभलेखन कशें आसपाक जाय आनी ताची रचणूक कशी आसची हें आयच्या व्याख्यानांतल्यान आमकां समजून आयिल्लेंच आसा. गोपीनाथ सर, तुमच्या लागीं मागता की कार्यावळीच्या शेवटाक आमच्या प्रेक्षकांक जर तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार मुजरत सांगचें.
हांव फक्त एकच गजाल सांगन मुजरत की जे आता आसात जोडिल्ले आसात तांकां जे बरोवपी आसात नवे खूप जाणकाराय आमच्या भितर आसात. जर म्हजो स्तंभ हांवें एखादो स्तंभ लेखन सुरू केलें किंवा म्हाका एका स्तंभाक बरोवपाक जाय जाल्यार हांवें पयलीं जे स्तंभ लेखन जे जाता स्तंभ जे येतात दिसाळ्यांनी ते वाचपाची खूप गरज आसा. हांवें वाचन करपाची गरज आसा आनी हांवें येदो म्हणिल्ल्या भशेन हांवें समाजांतल्या घडणुकां कडेन एका समाजाचो भाग म्हणून पळोवपाची गरज आसा. अशें जेन्ना जाता तेन्ना तुज्या लेखणींतल्यान एक पारदर्शकता येता आणि एक वजन येता आणि ह्या वजनदारींतल्यान तुजो लेख जो आसा तो प्रभावीपणान नकसूदपणान लोकांक असो प्रभावी थारूंक शकता. म्हणून नव्या बरोवप्यांनी वाचन आणि समाजातल्या सगळ्या गजाली ज्यो घडटात त्यो बारीकसाणेन पळोवपाक जाय आणि त्यो आपणा कडेन ताजी हे आपणा कडेन जोडून पळोवपाची गरज आसा. अशें जायत जाल्यार स्तंभ लेखन करपाक खूप सोंपें जावं येता. स्तंभ लेखन खूप कठीण आसता कारण ते एका चौकटीन बसोवचें पडटा, 700 शब्दांतच घालचे पडटा, 5 परिच्छेदांतच बसोवचें पडटा, तुका एक शब्द वाडोवंक मेळना, एक वाक्य वाडोवंक मेळना, केन्ना केन्ना तुजे शब्द वाडलेला फोटो काडचो पडटा. इतकी सगळी जबाबदारी आसता. म्हणटकच लेखन स्तंभ लेखन वाचप पयलीं म्हत्वाचें, दुसऱ्यांचें भाषाशैली पळोवप दुसऱ्यांची ते महत्वाचें आसता. शब्दांची रचना वाक्यांची रचना जाणून घेवप हे सगळ्यांत महत्वाचें. देव बरें करूं सर. कोंकणी भाषा मंडळाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक तुमचो प्रतिसाद लाभला आणि याफुडेय लागतलो अशी आस्त बाळगिता आणि निमाणे कडेन येतना बाय नमन हांचे कडेन मागता की तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. उपकारी आसा गोपीनाथ विशय मांडलो. विषय खूप विस्कटावन सांगलो. कठीण आसलो पूण सोपो करून आमकां कळ्ळो. खूप खूप उपकारी तुजे आसा. आणि मुखेल प्रश्न विचारपी लोक जे असते त्यांचे सगळ्यांचे खास करून उपकार मानता की आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंच्यांनी आमकां आमच्या खातीर तेंच्यांनी प्रश्न विचारले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयता. आणि कोंकणी भाषा मंडळाचे टेक्निकल टीम आसाच पूण तिचे उपकार आठयना कारण तेंकां फुडल्या कार्यक्रमाची तयारी करपाक जाय. फुडली कार्यावळ आसा 9 जुनाक ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांच्या कवितांची चर्चा आसा आणि हे चर्चेत मुखेल उलोवपी करतली आमची नूतनताई साखरदांडे ज्येष्ठ कवयित्री आणि भाग घेवपी आसात कात्यायनी फाटवळ टिचर दक्षिता साळगांवकर आणि उचिता शेटये. हेचे उलोवप तुमी मुजरत आयकचे आणि टेक्निकल टीम केबीएमाची तेंच्यांनी तयारीक लागचे फुडले कार्यावळीच्या आणि सगळ्यांनी वांटेकार जाल्ल्या खातीर एक वर आमचे खातीर दिल्ल्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आणि फुडले कार्यावळी कोंकणी भाषा मंडळाचो तुमचो असोच प्रतिसाद लागतलो. जेन्ना जेन्ना कोंकणी भाषा मंडळ कितेंय कार्यावळ करतली तेन्ना तुमी अशी आपसून येतली अशी आशा बाळगता आणि हो कार्यक्रम सोपोवपा खातीर परत आमच्या देव बरें करूं. नमनबाई धावस्कर. कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित स्तंभ लेखन हे व्याख्यान हांगा सोंपता अशें हांव जाहीर करता. सुरक्षीत अंतर पाळुया, मास्काच्या रुपान कोरोनाक धापूया, नेमांक पाळो दिवया आणि कोरोना हरवया. सगळ्यांक देव बरी रात दिवं.